क्रिस्तांच्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सातोल्यान आमी भितर सरता. सेवा धर्मीक वर्सांत हो सातोलो भोव पवित्र आनी म्हत्वाचो, कारण ह्या काळांत आमी आमच्या सोडवणेचे मुख्य गूट समोर उरता. ते म्हळ्यार आमच्या सोम्या आनी सोडवणदार जेजूचे कोश्ट, मरण आनी पुनर्जीवणपण. ह्या आयताराक आमी जेजूच्या कोश्टांचो व तालयांचो आयतार म्हूण पाचारता. आपलो पास्कांचो गूट शेवटाक पावोवंक जेजून व्हडा दोबाच्यान जेरुजालेम प्रवेश केलो. आयच्या सेवा धर्माच्या पयल्या भागांत हे घडणेचो आमी उगडास करता जाल्यार दुसऱ्या भागांत जेजून आमचे सोडवणे पासून सोंसलोल्या कोश्टा मरणाचो समोरून पावता. आयच्या सेवा धर्माक विशय वेंचून काडला तो जावन आसा कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालप. ही उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतली वेंचून काडल्यात. जेजून सोंसलेल्या कोश्टा कुर्साचेर नदर घालून देवाच्या दोळ्यार मोगाची निशाणी पळोवन आनी कोश्टवतल्या भावा भयणां सोवेन त्याच जेजूचो रूपकार पळोवन तांचे हाल उपद्रे पळू करून तांकां आमी आदाराची जावन ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना खालतेपणान मागुया. प्रार्थुया. सर पदवेदरा सासनाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कोर आनी स्वतसान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेरुजल्याक पावूंक आमकां फावो कर. जो तुजे येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. प्रार्थुया. सगल्या वर्सां पासून आमी मागुया. हे भाशेन ह्या पवित्र सातल्याक आमी भितर सरतना आमचेर आयलेल्या ह्या उत्कृश्टान जायतीं जाणां कश्टवल्यान जायतीं जाणां सोंसतात. हे पिडेक लागून जायतीं मरून गेल्यान तांच्या भविश्याचो सारकोच हाल जाला. दुकान कोश्टान बी बुडल्यान मागुया हे भाशेन जेजून आपल्या कोश्टांनी ह्या आमच्या संवसाराचेर आयलेले उत्कृश्ट पयस करून
आनी आमकां सगल्यांक नव्या जिवितांत भितर काडून तुमच्या जोडेकल्याच्या बोरसा पासत मागात. सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा मनशा कुलाक खालतेपणाची देख दिवन आमच्या सरपंटारान मनशा सोयन घेवचे आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खोशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळून कोणवाळेन आमकां फावो कर. आमच्या सोनिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी आमचे मनेकांत आपली राजवटी चलयत आसा शासनाच्या शासनान. इझायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीप दिल्या. तकलोल्यांक म्हज्या उतरान दील दिवन तोच म्हज्या तोंडाक उतरां घालता. आपलो ताळो आयकून खरो शीस कसो आपणाक चीप दिवन दोन सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पत्तें बोल करूंक ना, कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मागतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काळ पिसुकतल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो केण्यो कोत्तले आनी म्हजे तिबी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पेपरवा करिना. उज्याच्या पात्रा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरेंच जाणा. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. म्हणुया, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. म्हाका पळयतात तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजी खेबळां करतात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सोरेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवाजचो. सोरेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. कितलीशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशांचें पेंडें म्हाका दाट घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विकतात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. वागयोत पावलो फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो तरी ताणें ही देवाची ग्रोथ आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन तो खालतो जालो. मरो पर्यान आनी कुर्सार मरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवा परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गांत, संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवान दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इश्वर म्हूण सगळे रोशनेन परगडचे. देवाचें उतर हें. उपकाराक सगळीं उबी रावया. मरो पर्यार खुर्सार मरो पर्यार जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवा परस व्हरतें नांव ताका दिलें. मातेवा परमणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास.
जेजू हाडून राजपाला मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें. तूं सुदैवाचो राजा होय? जेजून ताका म्हळें. तूंच सांगताय. आनी मुखेल याज्ञीक आनी जाणटे ताचेर 8 गाराणे कोरीत आसतना ताणें जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हळें. कितल्यो म्हूण गोवाय तुजेर 8 ते दितात त्यो तूं आयकनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें. परबेस सुमय खंयच्याय एका कैद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची सुमय आसली. तेन्ना बाराबास म्हणलोलो एक नांवादीक कैदी आसलो. देखून थंय एकठांय जालोल्यां लागीं पिलातान विचारलें. कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय? बाराबासाक वो क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक? नाटकांत ताणें जेजूक आपणाच्या हातांत घाला म्हूण पिलात बरें जाणा आसलो. राजपाल न्याय सदरेन बसलोलो आसतना ताचे पत्नीन अशें ताका सांगून धाडलें. त्या भाग्यवंताचे भानगडेन तूं पडो नाका. ताचें म्हाका सोपण पडून आज हांवें जायतें भोगलां. त्या म्हणसर मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेजूक मरण मागून लोकांच्या मनांत घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिलोली तुमकां जाय? असो राजपालान नव्यान उलोवन तांकां विचार केलो. तेन्ना तांणी जबाब दिलो. बाराबासा. पिलातान तांकां म्हळें. तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो. ताका कुसार मार. पूण पिलातान म्हळें. तर कित्याक? ताणें कितें वायट केलां? पूण ती अदीक व्हडल्यान बोग मारूंक लागली. ताका कुसार मार. तेन्ना आपलें कांयच चलना पूण अदीक उचांबळाय जाता म्हूण पळोवन पिलातान उदक हाडून लावन लोकां हुजीर हात धुले आनी म्हळें. ह्या मनशाच्या रक्ता विशीं हांव गुन्यांवकारी न्हय. ही तुमची जबाबदारी. आनी आख्खे पर्शेन पोर्तिफाल केलो. ताचे रगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बालाचेर पडो. तेन्ना ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जरमण मारून खुर्सार खेळोन तांचे आदीन केलो. तेन्ना राजपालाच्या शिपायांनी जेजूक भितर न्यायशाळेंत व्हेलो आनी ताचे सरभोंवती सगळी परतून एकठांय केली. ताच्या आंगावेलें काडून ताचेर एक तांबडें आगोस्त घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट मेळून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बेतकाती दिली. ताचे मुखार तिंबी मोडून ताका केडून ते म्हणटाले. नोमान तुका एक देवाच्या राजा. ताचे तिपी ओडून ताच्या हातांतली बेतकाती काडून घेवन ताचे तकलेर मारताले. ताची खेबाणां केल्या उपरांत ताचे तांबडे आगोस्त काडून ताका नव्यान ताची खाशा आंगावली घाली आनी ताका खुर्साण खेळांक घेवन गेले. भायर वेताना शिमाव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस ताका मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस व्हरून वेतीक दवरलो. गोलगोटा म्हणजे पट्ट्याचो जागो म्हणटा ते सुवातेर पावतूच ताणें सोऱ्यान पीठ मिसळून ताका पिवूंक दिलें. पूण तें चाखल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका खुर्साण खेळायल्या उपरांत तांणी सर्ती घालून ताची आमस्त्रां वांटली आनी थंय बसून ते ताका पारो करूंक रावले. ताच्या माथ्या वयर ताच्या मनेवाचो नामलेख असो बरोवन घालो. हो जेजू सुदेवाचो राजा. तेन्ना ताचे बरोबर दोगांचो रांकूय खुर्सार मारले, एका उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्याक. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालोवन जेजूची फकाणां करून म्हणटालो. वा रे वा. तूं देव मंदीर मोडून उडयता आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदता. तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी खुर्सा वेलो दे. तेच करून शास्त्रां आनी जाणट्यां बरोबर मुखेल यादीकूय ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले. हाणें दुसऱ्यांक सोडयली
हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इस्रायलाचो राजा पळय, तर ताका आतां तुजो वेलो देव दी आनी तेन्ना आमी तेका स्वत मानतल्या. हाणें देवाचेर विस्वास दवरलो. आतां देवाक जाय जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलेलें आसा. तेच भाशेन ताचे बरोबर दुरसार मारलेले दोग चोरूय ताच्यो फेस्तायो करताले. दोनपार जावन 3 वाजो पर्यंत सगल्या गॅसाचेर काडून पडले आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या तळ्यान म्हणलें, एली एली लामा साबाक्तानी. म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलो. हें आयकून थंय आसलेल्या थोड्यांनी म्हळें, हो एलीचा आपयतो. आनी तांचे मदले एकल्यान धांव मारून एक अळंबे घेतलें आनी त्या शिरक्यांत बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन जेजूक पिवंक दिलें. हेरांनी म्हळें, राव एलीचा ताका सोडून येता जाल्यार पळोवया. पूण दुसरी जेजू व्हडल्यान आडून प्राण सोडलो. तेन्ना देव मंदिराचो पड्डो वयर जावन सकयल दोशीक भिजलो. भूंय कांपली, कडपां फुटलीं, फोंड उक्ते जाले आनी जायत्या मेलोल्या प्रमाणीक मनशांच्यो कुडी जिवंत जाल्यो. आनी तांच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत ती फोंडांतली भायर सोडून पवित्र शारांत गेली आनी 6 जाणां दिश्टी पडलीं. भूंयकांप आनी हेर घडटालें तें पळोवन शतपती आनी ताचे बरोबर जेजूक राखूंक आशिल्ले ते बरोबर येवन म्हणून पावले, हो खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो. म्हज्या भगिनीनो, आयच्यान आमी सुरू करता हे पवित्र सातोळे. आयज जावन आसा जेजूच्या कुश्टांचो आयतार, द पाम संडे. आमी सुरवातेक ही ल्हानशी एक बेजिमेंट रामाचेर आशिर्वाद घालचे रीत केले. आमकांच उगडास करून जें कितें घडलें जेजूच्या जिवितांत. जेन्ना जेजू आपल्या कुश्टान तयार जातालो, आतां जे कुश्ट लागीं पावलेले, तेन्ना तो जेरुसलेमांत भितर सरता आनी सगळो लोक ताका व्हडा दबाज्यान येवकार दिता. गितां गावून, होसाना हें गीत गावून, ताळयो घालून, सगळे सोयकार करून जेजूक राजा कसो ह्या देव मंदिरांत, ह्या पवित्र शारांत भितर घेता. जेजू जाणो आसलो की हो येवकार ताका संवसाराच्या पातशायाचो भंय आसलो. हो येवकार आसलो ताका सरशेगी गोलगोथा पावून आनी त्या कुर्साचेर पडून आनी मोडून. हाच्या उपरांत आमी आयच्या वाचपांनी आयकलां इसायास प्रवादी सेवकाचें गीत. ह्या गितांतल्यान उगडास करता इस्रायल परजेक की देवाचो सेवक तो कश्टवलो. सर्वेस्परा दुनियान ताका खऱ्या शिसाची जीत दिल्या. थकलेल्यांक म्हजे उतराक धीर दिवन तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता आनी आपलो ताळो आयकून खरो शीस कसो आपणाक चीत पिवन दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणां. ही उतरां मावलीनो इसायास प्रवादी जायते शेकडे आदीं
सरमुंडारा सगळे कितें घडचें आसा तें बाकीत करता, तें सांगून दिता. आनी खरें म्हटल्यार ही उतरां जेजू सभे घडोवन आयला. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो फिलिपकारान बरोवन जेजूचें गीत तो पोरकोंडा. जेजूचें गीत तो जेजूचें जिवीत तो एके भाशेन आटापता. He summarizes the entire life of Jesus in this passage to the Philippians. देवाचो पूत जावन ताणी देवाची गोद आसून सांबाळूंक ना. बाबडो देवाचो पूत जावनूय ही देवाची गोद ताणें सांबाळूंक ना. व्हडपणान जियोंक ना, मिजाशीन जियोंक ना, पूण खालतीकायेन जियलो. संवसारान एक मेंढरो कसो आयलो, गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो, घरदार नासून दुसऱ्याच्या गोरसांत तो पावलो. सगल्यांक बरो केलो. तुका आनी म्हाकाय केलो, तुका आनी म्हाकाय करता. आनी ह्या पासत तुज्या आनी म्हजे पासत जेजून आपलो जीव क्रुसाचेर लावंक तयार जाला. आमचे सरवडी पासत मनशाकुलाचे सरवडी पासत हें बागेवन पावलो बाबडो कितले बरे भाशेन आमकां स्पश्ट करून सांगता. पूण देवान ताका उंच बारलो. आनी ह्या पासत जेजूच्या नांवान सगल्यांनी दिमी मोडची म्हूण बागेवन पावलो आमकां उलास करता. जेजूच्या कुश्ट ताचो शेवट जावन आनी ह्या सुमारान बाबडो आमी ह्या मुखेल गुटाचेर नियाळ करतना जेजूचें गोश्ट, जेजूचें मरण आनी जेजूचें जिवनपण हे तीन मुखेल गुट आमच्या क्रिस्ती जिविताचे. जेजूच्या मरणान सरवण सुको लायक पावूंक ना. जेजूच्या पुनर्जिवनपणान ह्या गोश्टा वरवीं जेजू व्हड पडलो, कश्टावलो, मेलो, पूण बापान ताका एकलो सोडूंक ना. बापान ताका एकलो दवरूंक ना. बाप सगलो वेळ ताचे बरोबर आसलो म्हूण हें थावे जाता ताच्या पुनर्जिवनपणान. तर मोगाच्या बाबडो आमी खेरीत भाशेन ह्या सातोड्यान ह्या मुखेल गुटांचेर नियाळ करतना दोनया देवाक कार घालुया, ताका वाक हाडुया. जशे परी आमी आयकता शिव वर्तमानान देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी ताचे लागीं आपल्या मोगाची गवायकी दिवंक कांय नासलें, फकत ताजो एकलोच पूत आसलो. इतलो ताणें आमचो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक आमचे बसवत दिली. मागुया ह्या दिसान हेंच तेणी आमकां सगळ्यांक जेजूची नीज पाटलावदारा कशी, जेजूचे खरें गवाय कशें आमचें जिवीत देवाक मानतलें जावं, ताच्या भुरग्यांक सोंपतलें जावं. आनी ह्या पवित्र सातोड्यान जी कृपा आमकां मेळटली, जी कृपा आमकां मेळटा, जी घोटाय देवाच्या उतरांतल्यान आनी पवित्र संस्कारांतल्यान आमी घेता, ते कृपेंतल्यान, ते घोटायेंतल्यान आमचें जिवीत देवाक मानतलें करून दुसऱ्यांक बरें करतलें, दुसऱ्यांक आदार दितलें, गरजे वतांक पावतलें, पिडेवंताची सेवा करतलें, जाणट्यांची, दुर्बळ्यांची, कोण नासल्यांच्या गरजांक पावतलें जिवीत, बऱ्या कोणत्यांचें जिवीत आमचें कोण म्हूण ह्या मिसान कर्तव्यान मानया. सत मानता देवान सर्वविधान बाबा सर्वांनी पृथ्वीच्या संसारात आनी जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समालो आंकवार मरियेन जल्मलो, हॉस्पिटला काळखणेक तो सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका आनी दिलो, तो मेल्या उमेदीन रावलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सदांच चडलो, सत्पवित्र देवा बापाच्या उजव्यार बसला, तुयकांचे मेल्ल्यांची उंचणी करून घेतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र
सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कोर्ट आट्यारित्या सोंसलेल्या पयलींचो सदांच वावाड आनी बरवसो गोड करून वावुरल्या पुरो म्हणून पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागूया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सोरो, सिगरेटी, ड्रग, गॅमलिंग असल्या वायट संवयांचे आनी वचूच्या गुलाम जाल्यात तांकां आमच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान नव्या जिविताचो उजवाड फावो जावन देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां दिता तो हक तांणी राखूंक आनी सांबाळूंक, तशेंच नागरिकां मदें फुटी भेट घालतात ते कायदे काडून उडोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सगळींच्या बापा तुज्या मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आमचे तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सगल्यांक ह्या पवित्र सातोळ्यान तुजी कृपा मेळटल्यान बरें जिवीत जियोवंक आदार दी. आनी ह्या पिडीन कश्ट केल्या आमच्या भाव भयणांक तुजो इलाज कर आनी पिडा ह्या संवसारांतली बेगीच्या बेगीन नकोयच जावन तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबडीनो आमचे बलिदान सर्वोपकार देवा बापाक मागता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताचें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेंत आमच्या नाकी आपली सवेच्या देवा सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कणवाल्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजे बक्षणे आमकां बेगीन मेळूं. आमच्या कोर्त्यान ते फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाळ कारजाचो मायमो आमी भोगूंक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदरा आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरोपराधीचो तरी मातक्या खातीर ताणें कोश्टाक सोंसले आनी आपणाक फावो नासतली खास नश्ट्या मनशाक पासप आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे उपरांत पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण सोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो तोलबार तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. So
सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धरून ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच भशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनीक ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आपलेक येयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचे रगत पातकांचे मोगसने मेलच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते मारोगतले हे म्हज्या उगडासाक करात तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शकल्या मास मेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर दिसतांदुळे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगल्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान बरय उदरपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भवामणीची काकलूक कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोरजोडीक मुखामळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मारये देवाचे माई सागाती तिच्या पती भाग्योन जुसे भाग्योन धर्म तुतार आमचो गोंयचो सांत भाग्योन जुसे वाज भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्वकारीत मानवल्यान त्या सगळ्या सादा भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान तांकां वाटली तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व विधान बापा सर्व नोंद आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले मागणे सगळीं बरोबर हात जोडून मागुया आमच्या बापा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जावं येवं तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो कित्याक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे ऱ्यांक आमी बरो भाशेन उद्रेकता तर आमकां उदार काकृतीन सर्पातकांतली सुटय सर्वाकांतांतली वाटाय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी सुसिकाय कोटान समाज जो जी येताय राजोर चलयताय सासनाच्या सासनान
आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो तो जेजू जो आपल्या कोश्टांनी भितर सत्ता आयच्यान आनी आमकां आपल्या कोश्टा वरवीं मोर्दां आनी पुनर्जमतपणा वरवीं बापाचो मोग उक्तो करता आनी बापाचे दायज आमचें जाता. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली आनी बरी मनशां जावन सदांच वावुरतली. सुभागी सोम्या प्रेमोचे भितर पेवचे म्हाका तुझ्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. जेजूची कूड रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ्ळी. प्रार्थुया. गो मोगार बापा, उपरूप देड्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्साक केलायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वालोरलेलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो बोवाळ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेट्टा. तो ताच्या उदरशिवणपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूं आनी बोर भाशान आशिल्ली सरमण जणू आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसांत भक्तीपणी तुमी वांटो घेतला देखून तुमकां आर्गां दिता. आनी हे मीस आमकां सगल्यांक देवाच्या कृपेची जोर. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. तुमचेर, तुमच्या फामिलीचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर, आमचेर गोंयकारांचेर, आमचे फिरगोजीचेर, खेरीत भाशेन ह्या पिडेक कश्टवतेल्यांचेर आनी हे पिडेक सांपडलेल्यांचेर, तांचो इलाज करतल्यांचेर, दोतोरांचेर, नर्सींचेर आपलो जीव रिस्कार घालून पिडेवंतांची ती सेवा चाकरी माई मोगान करतात. तेच भाशेन आमच्या सरकाराचेर आनी सगल्यांचेर भरपूर देवान आशिर्वाद घालचो हेच जावन आसात म्हजे आवडे तुमकां. सगल्यांक तुमकां एक खेरीत मोगान खुशालकायेन देवाचे काकुतीन बोल्लेले पवित्र सातोडे हांव घेता. तुझी